आयज जो दीस आसा तो म्हटल्यार खुशयेचो दीस। कारण म्हटल्यार सगळे जे कलाकार इतले दीस फाटली 2 वर्सां जाली ज्या कला अकादमीची वाट पळयताले ताचे आयज रिओपनिंग जाला आणि कला अकादमीचे आयज रूप तुम्ही सगळी जाणां पळयतलीच। तेजे पयलीं तुम्ही जर हांगा पळयत जाल्यार कला अकादमी जेन्ना म्हणटा तेन्ना आमकां सगळ्यांक उमेद जाता। कारण म्हटल्यार कलाकारांचे एक ही जी आमची स्टेज आसा ती सगळ्या कलाकारांक उमेदीन सारकी हाडटा आणि हांगासर जायते इव्हेंट जातात। कला अकादमी म्हटल्या उपरांत सगळे कलाकार सारके खुशेन सारके उमेदीन जातात। कारण म्हटल्यार ही कला अकादमी इतले दीस बंद आशिल्ली तेन्ना सगळे कलाकार निराश आशिल्ले। जाल्यार आयज आमी ह्या कला अकादमीचे जे रिनोवेशन जाला ते पळयतली। प्रत्येक जाग्याचेर आमी तुमकां व्हरतली। कारण म्हटल्यार सगळी कडेन सगळे लोक ह्या कला अकादमीची वाट पळयताले। जाल्यार पळोवया ही कला अकादमी कशी जाल्या ती। कला अकादमी म्हटल्या उपरांत ही कलाकारांची व्यासपीठ आसा। कलाकारांचे हांगासर जायते भायले कलाकार येतात। गोंयची तर गोंय म्हटल्या उपरांत कलाकारांची खाण अशें म्हटलें वयता। तुमी जर फाटल्यान पळयत जाल्यार आमची कला अकादमी आसा तशीच आसा हें आमकां दिश्टी पडटा। कारण म्हटल्यार फाटल्यान जर पळयत जाल्यार तेच पेंटींग तेच म्हणजे जशी कला अकादमी पयलीं आशिल्ली तशेंच रिनोवेशन आतां केल्लेलें आसा। जाल्यार आतां ह्यान फुडें आमी पळयतली। आतां आमी वचुया आमचे जे ब्लॅक बॉक्स आसा थंयसर ब्लॅक बॉक्स जे आसा ते सुद्दां तेंच्यांनी रिनोवेट केला। सगळ्यात महत्वाची म्हटल्यार कला अकादमीचो जो महत्वाचो भाग आसा तो सुद्दां आमी तुमकां दाखयतली। तो म्हटल्यार आमची जी DMK म्हटल्यार जी स्टेज आसा ती दाखयतली। जाल्यार आतां आमी वचुया आमचे जे ब्लॅक बॉक्स आसा ते तुमकां दाखयता। ब्लॅक बॉक्स तुमी जर पळयत जाल्यार हे ब्लॅक बॉक्स जे पयलीं जे ब्लॅक बॉक्स आशिल्ले ताचे सारके दृश्य आमकां वेगळे दिसता। कारण म्हटल्यार तुमी जर पळयत जाल्यार हांगासरली जी वेवस्था आशिल्ली म्हणजे बसपाक मेळटाले किंवा जे आमची स्टेज आशिल्ली ती आतां सगळी वेगळी केल्लेली आसा। सावंड सिस्टम हांगा चेंज केल्लेली आसा आमी पळोवपाक शकता। आणि आतां म्हाका दिसता की खऱ्यांनीच हांगासर एक वेगळे तरेन म्हणजे नाट्य रसिकांक आसतले बसपाक मेळटले जावं आमची जी नाट्य कलाकार आसतले तांकां सुद्दां सादरीकरण करपाक बऱ्या म्हणजे सारके वेगळे तरेन नाट्य सादर करपाक हांगासर मेळपाक शकता अशें आमी म्हणूंक शकता। कारण म्हटल्यार जी वेवस्था हांगासर केल्लेली आसा ती तुमी पळोवंक शकता। वेगळेच अशें दृश्य ब्लॅक बॉक्स हाचे पळोवपाक मेळटा आमी तुमी पळोवपाक शकता। खुबशे कलाकार एकदम आतूर जाल्ले केन्ना कला अकादमी चालू जाता आनी आमी परफॉर्म करता। त्या खातीर आयचो दीस एकदम खूब महत्वाचो। बऱ्या दिसाक हेचें उद्घाटन जालां आणि हे सरकारी जे कोण आमचे आसात सगळे गोविंद गावडे बाब किंवा कोण आसात त्यांच्यानी पुढाकार घेऊन हे सगळे करून आले त्याबद्दल त्यांचे आमी एक वैयक्तीक कलाकार म्हणून हांव त्यांचे खूब आभारी आसा एकदम। अशेंच कलाकारां खातीर व्यासपीठ नवीन नवीन करून तेंच्यांनी दिवपाचें आनी कलाकारांक उत्तेजन दिवपाचें। खूब बरें दिसलें की आतां कितें तरी नाटकां आमकां पळोवपाक मेळटली आनी हांव सुद्दां पणजेचें सो आमकां तें खूब हें आसा की आमी हांगा येतालीं ल्हानपणान सो ती एक परत आमी येतली तें बरें दिसलें। पयले ब्लॅक बॉक्स ताचे उपरांत आर्ट गॅलरी ही आर्ट गॅलरी आसा। हांगासर जायत्या आर्टिस्टांचे वेगवेगळे जी आर्टिस्ट आपली चित्रां काडटात चित्रां रंगयतात आणि आपले प्रदर्शन जंय करतात ते म्हटल्यार आर्ट गॅलरी तुमी पळोवपाक शकता। ही आर्ट गॅलरी हांगासर आतां वेगवेगळ्या कलाकारांची वेगवेगळी आमकां चित्रां हांगासर पळोवपाक मेळटली। ताचे उपरांत आमी वचुया आमचे जे मेन जी स्टेज आसा थंयसर ती तुमकां सुद्दां आमी दाखयतली। ती पळोवया ती सुंदर अशी स्टेज जी आसा ती आतां केल्लेली आसा। जाल्यार थंय वचूं खरेंच मनासून बरें दिसता। ही कला अकादमी आमच्या कलाकारां खातीर आमचे गोंयचे जे कलाकार आसा भजन क्षेत्रान आसूं तियात्र क्षेत्रान आसूं अन्य नाटकांतल्या क्षेत्रान आसूं पूण हे जे आयज कला अकादमी ओपन जाल्ले आसा हें खरेंच मनानसून आंगार सांगता आसतना कांटो उबो जाता की ही कला अकादमी आमच्या कलाकारां खातीरूच आसा केल्ली आसा। त्या खातीर हे 2-3 वर्सांनी बंद आसले ते आमकां कला अकादमी गोंयान आसा काय ना तेच कळनासलें। पूण आतां जी आमच्या सरान एक गोविंद सरान आमच्या प्रयत्नान आनी PWDच्या मिनिस्टरच्या ह्या सहकार्यान ह्या प्रमोद सावंताच्या आशिर्वादान हें जाल्लें आसा। त्या खातीर हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा समस्त गोंयकारांच्या वतीन।
माझे नाव वेदेश बानावलेकर. हांव पेडण्या कला अकादमीन तबला शिक्षक म्हणून काम करता. एक्चुली कला अकादमी ओपन जावपा म्हणल्यार सारकें आमी सारकें आतुरतेन वाट पळयताले. कित्याक हे फर्स्ट म्हणजे कला अकादमी ही कलेचें खाण आनी हांगा सगळे व्हडले व्हडले कलाकार हांगा व्हडले व्हडले प्रोग्राम्स करतात. त्या प्रमाणे आनी हे सेंटर ऑफ द पणजी सिटीन सेंटर आसल्या कारणान आमकां सदांच कला अकादमीन परफॉर्मन्स करपाक हे खूब अशें आवडटा आनी आमी हांगाचे स्टुडंट आसल्या कारणान आमकां हे माहोल आमकां खूब साजेशें आसा. आनी म्हाका दिसता की ह्या कला अकादमीन व्हडले व्हडले इंटरनॅशनल नॅशनल आर्टिस्ट सुद्दां परफॉर्म करता आनी आमकां सुद्दां ती संद मेळयली. आनी सगळें म्हणजे भजन स्पर्धा जी अखिल गोवा मनोहारी जाता ती फक्त कला अकादमीन शोभून दिसता अशें म्हाका दिसता. कित्याक हांगा एक पंढरीचें वातावरण तयार जाता आनी सगळे कलाकारांक न्हू आपले गूण दाखोवपाक व्हडलो संदी मेळटा. जाल्यार आतां तुमी पळोवपाक शकता आमी जे मेन ऑडिटोरियम आसा ते म्हटल्यार आमचे मेन जी स्टेज आसा थंयसर नाटकां जातात, तियात्रां जातात, वेगवेगळे नाटकाचे जे प्रयोग जातात ते हांगासर आमकां पळोवपाक मेळटा. आनी आयज ह्या रिनोवेशनाचे ह्या रिओपनिंगाचे सगळे हांगासर जायते कलाकार येयल्ले, जायते शिक्षक येयल्ले हांगासर येवन तांच्यांनी ह्याचे म्हणजे लोकार्पण केलां. आनी तुमी जर पळयत जाल्यार सगळी कडेन नजर मारीत जाल्यार सगळी जी पयली कला अकादमी आमची आसताली तशीच कला अकादमी आमकां परत पळोवपाक मेळटा. चित्रां सुद्दां जर पळयत जाल्यार ती सुद्दां तशीच पळोवपाक मेळटा. आनी खऱ्यांनीच कलाकारांनी आमचे कडेन आपली जे आसा ते भाश्य सुद्दां केलेलें आसा की तांकां इतली आतुरतेन ती वाट पळयताले की केन्ना एकदां कला अकादमी ओपन जाता आनी आमी कला अकादमीन वचून आमचे जे कितें सादरीकरण आसा तें जातलें. जाल्यार आतां लोकांनी आपले जे आसा ते मत मांडलां ते म्हटल्यार आमी बेगिनात बेगीन आतां आपले जे म्हणजे प्रोग्राम्स आसतले किंवा नाटकां आसतलीं किंवा तियात्रां आसतलीं, जायते प्रोग्राम कला अकादमी म्हटल्या उपरांत प्रोग्राम म्हटल्या उपरांत कला अकादमी अशें म्हणटाले. आनी आतां ती म्हणजे आतुरताय जी आशिल्ली ती सुद्दां लोकांची सगळी सोंपलेली आसा. आनी कला अकादमी ओपन जाल्यार तुमी पळोवपाक शकता ह्या कला अकादमी भितून आयल्या उपरांत आमकां इतली शांती मेळ्ळी. कारण म्हटल्यार सगळे कलाकार तशेंच सगळीं जाणांच ह्या कला अकादमीची वाट पळयताले आनी आतां लोकांक ते पळोवपाक मेळ्ळें. जाल्यार तुमी जर मुखार पळयत जाल्यार जी आमची स्टेज आसा ती स्टेज सुद्दां तशा तशी आमकां पळोवपाक मेळटा. कांयच वेगळेपण ही आमकां दिसून येना. कारण म्हटल्यार आसा तसो स्ट्रक्चर दवरून तेंच्यांनी तेचें रिनोवेशन केल्लेलें आसा. It's very nice, nicely done. God bless the government, at least for bringing it back, although it took some time. But let's see, let's hope everything goes well. We'll get all type of functions, including theatre, very important for our Goan community. Yeah, we should. Tony Dias, President of Club National. Yeah. आमची सामकी कर्मभूमी कशी. आमी जरी जन्म आमी येयले जाल्यार कर्मांतल्यान आमी आमचें हांगाच सगळें कितें आहा तें आनी आमी ल्हानपणाच्यान ह्याच माचयेर आमी वयर सरलेले आसा. सांगपाक खूब अशें चड उमेद दिसता की हांगाच आमी आमची भजन स्पर्धा जी इतली वर्सां मनोहरबुआ शेळगांवकर ही येदी व्हडली स्पर्धा हांगा जाता तेन्ना ह्या स्पर्धेन आमी वांटेकार जाल्ले आसता. आनी 2018 हांगा उत्कृश्ट गवंड म्हणून राज्यस्तरीय म्हाका प्रायजय मेळिल्ली आसा. तेन्ना ज्या जाग्यार आमी अशें आमचें एक देवूळ कशें आमी मानता आनी त्या जाग्यार जेन्ना आमी हांगा आपले जॉबाक खंय तरी येता आमी जॉबाक लागता आमकां इतलें मनांतल्यान बरें दिसता की अशें दिसता की आमचे कलेचें खाण आनी इतलें मन भरून येता की आयज जेन्ना आमकां कळ्ळें की कला अकादमी आमची रिओपनिंग जाता इतलें मन भरून येयलें. प्रत्येक कलाकार हो ह्या माचे खातीर सामको भुको आसता. इतलो सामको तेजी हें सगळें आपले सगळे तन मन धन हे सगळे तेजे ह्या कलेचेर आसता. मोठ्या आर्टिस्टांनी हांगा परफॉर्म केल्लें आसा तेन्ना आमकां खूब बरें दिसता. हांव आमच्या सरांचे गोविंद गावडेचे खूब आभार मानता की तेंच्यांनी बेगितल्या बेगीन हें आमचें स्वप्न पूर्ण केलें. तेन्ना देव बरें करूं.
कला अकॅडमीचे रिओपनिंग आयज जालें आनी सगळ्या कलाकारांक सगळ्या प्रेक्षकांक सारके उमेदीचे हे जाल्लेले आसा आनी आयज डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यांनी सुद्दां अनावन्स केलेलें आसा की फुडल्या म्हयन्या भितून आपली जी बुकींग आसतली तियात्रां जावं नाटकां जावं कॉम्पिटिशनां नाटकां जाय ते जे कार्यक्रम आमच्या कला अकॅडमीन जाताले ते आतां कला अकॅडमीन फुडल्या म्हयन्या भितून जातले जाल्यार सगळ्या गोंयच्या कलाकारांक आनी सगळ्या गोंयकारांक एक उमेदीची आयज हे जाल्लेली आसा कारण म्हळ्यार कला अकॅडमी ही कलाकारांची आसा आनी कला अकॅडमी ओपन जाल्ल्या कारणान सगळ्यांक हांगासर आतां येवपाक मेळटले जायते इव्हेंट जातले आतां थोड्याच दिसांनी इफी सुद्दां जावपाची आसा ती सुद्दां इफी कला अकॅडमी भितून जातली अशें सुद्दां आमकां सांगलेलें आसा जाल्यार गोमंतक TV खातीर हांव वर्षा आश्वेकर कॅमेरामॅन हर्ष सईद.